बेल आहल्यो आमगेल्यो कोण जाताय त्यो लासले आनी मेशीन मे कॅबीन आख्खें व्हडलो ग्लास येते हिटान हिटाची आनी थोडे पेपर जाल्ले ते मागीर चोयतले आमी सद्या वास येता सारको चोवपा जायना भितर आनी बेलिंग मशीन मातशें चोवपा पडटलें कित्याक मातशें तें डॅमेज जावपा शेकोता फोनाचें आनी थिंगा एक पीट आहलो आमगेलें तेंय मातशें हें करपा पडटलें आतां तें आमकां खबर ना कित्याक हिंगा मातशें जाणें कोण म्हाका फोन केलो पेट्रोल फायर ब्रिगेडी हांवें सद्या गार्बेजील आसलें आनी पंचायती बिल्डींग डॅमेज जाला हय बिल्डींग डॅमेज जाला आनी सद्या आतां भितरूय वचो मेळना कितें आहा हें करपा म्हळ्यार कॅबीन कॅबिनाक मातशें मुगे कॅबीन आहा थिंगा मातशें आरशे फुटले दोनी सेक्युरिटी आनी मुगे कॅबीन आहा तें मातशें फुटलां आनी थिंगा चोवपा गेल्यार सद्या मातशें उदक पडला पेपर्सांचेर थिंगा चोवपा मेळना सारको हें जाता हिटाचेर रावपा येना वासूय भरला भितर ओपन करून मातशें चोवपा पडटलें ओपन फायर ब्रिगेडी फायटींग हय हय फायर फायटींग चालू पुलीस येयलो हाय ते चोयता तें कितें आपणाक कितें डॅमेज जालें तें सांग म्हूण सांगिलां दिल्ले आमी जशें कॉल तशें आमी रोखडो टर्न आउट करून हांगा पावले आमी पंचायतीचे गार्बेजीक उजो लागलो तो आमी आतां उजो कंट्रोलान येयल्लो आसा कितले फायर टेंडर एक फायर टेंडर तुका बेंगावली न्हू आमी बाणावले नांव कितें तुमचें सचिन कोरपासकर